सभेच्या गोंयकारांक आणि मडगांवकारांक खूप खूप शुभेच्छा। देंडे उत्सव आम्ही राज्य उत्सव म्हणून डिक्लेअर केल्या उपरांत म्हणून पहिलेच फावटी सरकाराच्या वतीन हो राज्य उत्सव घोषित केल्या उपरांत तांच्यांनी ज्या पद्दतीन आमकां जो सपोर्ट मागला तो सपोर्ट आम्ही हरी मंदिर आसतले, विठ्ठल मंदिर आसतले आणि दिंडी उत्सवात भाग घेवपी वेगवेगळी ऑर्गनायझेशन आसतली तांकां पुराय तेंको आमच्या वतींतल्यान केला। जरी उलू थोडोसो उशीर झाला आसत जाल्यार आमचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंट PWD इलेक्ट्रिसिटी बाकीची सगळी हातूंतल्यान तेंच्यांनी जे सहकार्य करपाक जाय केला। 116 वर्सांची परंपरा लाभलेलो हो दिंडी उत्सव खरोखर गोंयांतलो म्हणजे पुराय महाराष्ट्र कर्नाटकांतल्यानूय बी दिंडी पथकां घेवन हांगासर येता। खरोखर म्हणजे भक्ती भावात आमी म्हणटा की पोर्तुगीज काळांत सुद्धा संस्कृती जर जपून दवरली आसत जाल्यार ह्याच लोकांनी ती आमची संस्कृती जपून दवरल्या। त्या वेळार हांगासर 116 वर्सां पयलीं ती दिंडी उत्सव सुरू जालो। हातूंतल्यान म्हणजे विठ्ठलाची भक्ती करत पायी विठ्ठल नामाचो जप करत हे पुराय हातूंतल्यान संस्कृतीच्या रुपांतल्यान तांच्यांनी एक आमचो गोंयांतलो कल्चर तो मेंटेन केला। अशा सगळ्या वारकऱ्यांचे हांव सगळ्यात पयलीं खूप अभिनंदन करता आणि कल्चरल कॅपिटल म्हणून मडगांवांतल्या आशिल्ल्या ह्या दिंडी उत्सवांतले म्हणून राज्य उत्सव घोषित करता आसतना म्हाकाय खूब खोस भोगता। अशाच पद्दतीन तांच्यांनी दिल्ली सजेशन हेन्सफोर्थ सुद्धा म्हणजे सरकारा कडल्यान टायम टू टायम ताका आनीकूय खूब मोठो हो महोत्सव आनीकूय खूब मोठो वाडोवपा खातीर सरकारा कडल्यान सहकार्य हे सदोदीत दितले। आज म्हज्या बरोबर आमचे मडगांवचे आमदार आणि PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत आणि आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष दामू नाईक खास करून विठ्ठल रखुमाईचें दर्शन घेवपा खातीर आमी आज दोनूय देवळांनी वचून दर्शन घेवन लोकांक शुभेच्छा दिवपा खातीर खास करून म्हाका ताचे वांटेकारी जाता आसतना म्हाकाय बी आनंद जाता। देव बरें।